कवाथो, लेखिका डॉक्टर जयंती नाईक, कोंकणीची एक नामनेची लोकवेद अभ्यासक, लोकवेदाचेर संशोधन करून गोंय विद्यापीठांतल्यान डॉक्टरेट पदवी मेळयल्या। कथा संग्रह, बाल साहित्याची पुस्तकां, लोकवेद विशयावेली पुस्तकां, नाटकाची पुस्तकां अशें तांचें साबार साहित्य उजवाडाक आयला। तशेंच तांकां जायते पुरस्कारूय फावो जाल्यात। आयज म्हजें मन खूपच तथरवितर जाल्लें। कितें बरयतलों म्हूण हांव येदोळसान यत्न करतालों, पूण एक ओळ लेगीत बरोवंक जमनाशिल्ली। तें सुरेखा, म्हजी घरकान्न, आनी तो रघु, आमचो मानाय। रघुक आदाराक घेवन सुरेखा आमच्या घराकुशीच्या बागेत कवाथो रोयता। हें पळोवन म्हज्या काळजांतल्यान एक कळ उदेली। सुरेखान तो कवाथो काल ऑफिसांतल्यान येतना हाडिल्लो। ऑफिसांतल्या जोझफाक सामकी फुलां माळून म्हणटात तशें सुरेखान तो कवाथो हाडून घेतिल्लो। घरा येना फुडें म्हाका दाखोवन ताणें म्हणिल्लें, जाणा विवेक, हो मलेशियन जातीचो कवाथो 3 वर्सां भितर लागता खंय। हाचो एक एक नाल कळशा येदो जाता। पोरसांत असलो एकूच माड आसल्यार पुरो, 4 जाणांच्या संवसाराक विकतो नाल हाडपाची गरज ना। फाल्यां वेद आनी ताच्या कुटुंबाक नाल्लाचो उणाव जावचो ना। सुरेखान आमगेल्या बंगल्या भोंवतणच्या जमनीर जशें कितें फार्म हाऊस तयार केल्लें। हे बागेंत खंयचेंच झाड ना अशें नाशिल्लें। गुलाबा साकून आबोल्या मेरेन आनी आंब्या साकून जगमी मेरेन। बागेंत तरेकवार भाजयो रोयिल्ल्यो। ते झाडां कडेन भुरग्यां कडेन उलयतात तशें अपुरबायेन उलयतालें। हांव सुरेखाक जायते फावटी म्हणटालों, आगो कित्याक इतले त्रास घेता तूं? आयज बाजारांत घे म्हूण फळां आनी भाजयो मेळटात, देवा दयेन आमकां पयशांचो कांयच उणाव ना। अरे आजकाल बाजारांत ताजी अशी किरी मेळटा? सगळ्या भाज्या फळांचेर रसायनां शिंपडिल्लीं असतात। कितेंच म्हूण खावपाचें ना। असली खावन आमकां कसली दुयेंस जातली म्हूण देवूच जाणा। आमची बरी आसा, पूण फाल्यां वेद गोंया येतलो तेन्ना ताका भायली कितेंच खावपाक पडची न्हय म्हूण म्हजो हो आटाप। सुरेखान घर बंगलोय आपल्या आवडी प्रमाण बांदून घेतिल्लो। खंय खंयच्यान जिन्सावार वस्तू मेस्तवत हाडून तो सजयिल्लो। हें सगळें आमच्याच न्हय तर वेदाच्या संवसारा खातीर पुंजायता अशें ताचें सांगप आसतालें। वेद आमचो अपुरबायेचो एकलोच पूत। जल्म दिवपासान ल्हान व्हड करपाचे सगळे कश्ट सुरेखानच घेतिल्ले। इल्ल्यांतल्या कवाथ्या वरी ते ताची जतनाय घेताले। वेद कार्डियाक सर्जन जाल्लो। अमेरिकी सरकाराची ताका फेलोशीप मेळिल्ली। फाटलीं 5 वर्सां नामनेच्या मेडिकल रिसर्च सेंटरांत ताणें संशोधन केल्लें। तें वेद गोंयांत येवपाच्या वाटेक दोळे लावन बशिल्ले। 2 वर्सां जाल्लीं हांव अध्यापनाच्या कार्यांतल्यान रिटायर जाल्लो आनी सुरेखा आतां 6 म्हयन्यांनी रिटायर जावचें आसा। वेदाच्या भुरग्यांक मांडीर खेळयत आपल्या जाणटेपण सरपाची सपनां तें चिंतूंक लागिल्लें। सुरेखाच्या सपनाची याद जावन म्हज्या काळजाक भितरल्या भितर कापरी भरली। सकाळीं वेदान म्हाका फोनाचेर सांगिल्ली खबर म्हज्या कानांत गुंजलो कशी रवरवताली। पप्पा, म्हाका आतां ग्रीन कार्ड मेळ्ळा। हांव आतां अमेरिकेकूच स्थायीक जावंक सोदतां। हांगा म्हाका खूब संदी आसात। आनी हें पळय पप्पा, मम्मीक ही खबर सांगपाची जबाबदारी तुजीच। तूंच तिका समजय। येदो व्हडलो काळजाचो दोतोर
पूण तरी ही खबर आवयक सांगपाक तो अनमनतालो. हांव सकाळी सावन वेदान सांगिल्ली जबाबदारी कशी निभयतलो ह्या चिंतांनी घुस्पल्लो. ही खबर आयकून वेदाच्या वाटेकडेन दोळे लावन बशिल्ल्या सुरेखाची गत कितें जातली हें येवजूनच म्हज्या हाता पांयाक गुळे आयिल्ले. वेद भारतांत परत येतलो, हांगा व्हड हॉस्पिटल उगडटलो, हांगाच्या लोकांक ताचो फायदो जातलो, तो देशाची सेवा करतलो अशी जायतीं सपनां आमी दोगांनी रंगयल्लीं. आपल्या मुळाव्या शिक्षणा सावन उच्च शिक्षणा मेरेन आपल्या देशान आपणाचे इतलो खर्च केला, तेन्ना आपणे आपल्या शिक्षणाचो लाव दिन परतफेड करूंक जाय ही आमची लागणूक. पूण वेदा सारके कितलेशेच तरणाटे हें विसरतात. विवेक, विवेक, कितें चिंत्ता? बागेत यो, कवातो रोयलो तो पळय तरी. फाटले 2 दीस सुरेखाच्या खोशयेक शीममेर नाशिल्ली. सुरेखाक काळखांत दवरप समानय. पूण वेद अमेरिकेकच रावपाक सोदता हें आयज सांजे वेळा हांव सांगतलोच. सुरेखा, पप्पा, हांवें सांगिल्ली गजाल तुवें मम्माच्या कानार घाली? अजून ना. कित्याक? पप्पा, हांवें अमेरिका सोडून गोंयांत येवपाचें थारायलां. कितें? हय पप्पा, फाटले जायते दीस तुमच्या विचारांनी म्हाका अस्वस्थ केलो. आतां हांवें थारायलां हांव परत येतां. अमेरिका सोडून रोखडोच परत येतां, म्हज्या गोंया खातीर, म्हज्या देशा खातीर. हय पप्पा, हांव अमेरिका सोडून रोखडोच गोंयांत परत येतां. कितें? म्हजो वेद येता? म्हजो वेद येता. अमेरिका सोडून